गोंय क्रिकेट संघटनेच्या कारभारात व्हडलो घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप आरटीआय कार्यकर्तो आयरिश रॉड्रिग्सान केला। दारगळचो नियोजित 350 कोटींचो स्टेडियम म्हटल्यार कोट्यांनी रुपयांचो घोटाळो आशिल्ल्याचे आयरिश म्हणटा। या प्रकल्पाची चौकशी करपाची मागणी ताणें केल्या। खेळा मंत्री गोविंद गावडेन जीसीएचेर प्रशासक नेमचो अशी सुचोवणी ताणें केला। तशेंच जीसीएच्या पुराय कारभाराची एकदा चौकशी करची अशें ताणें म्हटलां। जीसीएचे आदले सचिव वादग्रस्त थारिल्ले। इतले मजगती जीसीएच्या व्यवहारात कसली भानगड आसल्यार आपूण जीसीए सोडटलो अशें सध्याचो सचिव विपुल फडके हांणी सांगला। Evidence of rampant corruption and nepotism at the Goa Cricket Association has come to light. There are gross malpractices going on in total contravention of law at the Goa Cricket Association. The secretary of the association, Mr. Vipul Phadke, who happens to be the son of the earlier very controversial General Secretary Vinod Phadke, is accused of total malpractices in the working of the Goa Cricket Association. In fact, there is total violation of the Justice Lodha Committee recommendations which were made for transparency and accountability in the working of the cricket bodies. All those rules are not being adhered to. Vipul Phadke is functioning as General Secretary in total violation of the BCCI rules also. की फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन करपा खातीर ज्यांची सायन गरजेची आसता तितूर एक मनीस म्हणटा तो ट्रेजरर आनी ट्रेजररानूच जर कंप्लेन करप की फायनान्शियल इरेग्युलरिटी आहे हेच्याकून चड आसपाची गजाल ना। म्हाका दिसता ट्रेजराची सुद्दां बायट घेवपाची गरज आसा। तो खंयच्या दबावाच्या खाली हे सगळे उलयता ते व्हेरीफाय करपाची गरज आसा। आरोप करतात तेंच्यांनी ओम्बुड्समॅना कडेन वचोन आपले एविडन्स दाखोवचे। एविडन्स कितें आसा जाल्यार ते प्रोड्यूस करचे। त्याच्या माध्यमाचेर आमी मागीर उत्तर दिवचें। ते एलिगेशन रॉंग म्हणटा तूं? एलिगेशन इज बेजलेस। ह्या एलिगेशनान कांयच तथ्य ना। एलिगेशन कितें आहा जाल्यार त्याच्या फाटसून पुरावे जाय पडटा। पुरावे तेंच्यांनी ओम्बुड्समॅना कडेन प्रोड्यूस करचे। जर ओम्बुड्समॅन रिपोर्ट दिता की हांवें कितें इरेग्युलरिटी केला, हांव फाल्यां जीसीए सोडपाक रेडी आहा। ओके, तुमी रिजायन करतले? डेफिनेटली।